आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. डाउनलोड करपाक गावता क्रेडिट कार्डाचेर तुवें डाउनलोड करून तो डॉक्युमेंट घरा कडेन तयार करायचा मामलतदाराच्या ऑफिसान वचून सर्टिफाय करूं येता. इतकी मोठी सुविधा म्हाका दिसता गोंयांत पयले फावटी जाल्ली आनी आख्या हिंदुस्थानांत पयले फावटी जाल्ली आहा. हांव रिक्वेस्ट करता हेका की फुडें जेन्ना तलाठी आहा एक बरें आनी स्किल्ड एज्युकेटेड तलाठी तुमी घेयात जेणे करून आमच्यो ज्यो योजना सरकारच्यो ह्यो लोकांक इजिली उपलब्ध जाता अशा पद्दतीचे मनीस जर आमी पंचायतींनी पावयले जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां सोप्यो जातल्यो. सगळ्यांत म्हत्वाचो मनीस म्हणटा सगळ्यांत म्हत्वाचो घटक ह्या सगळ्या एपिसोडाक जर कोण जाल्यार हो तलाठी. हांव चड करून म्हाज्या हिंदू भावा लागीं मागता कोणेच आर्टिफिशियल म्हणटा तें लावप न्ही. कित्याक तो एक आर्टिफिशियल लायला आमगे एनवायरमेंटूय फाल्यां आर्टिफिशियल जावपाक शकता. त्या लागून सगळ्यांनी हें म्हणटा तें एक नॅचरल खरें जाता तें फ्रुट्स लावपाचें माटोळीन. ह्या भारत देशाचे जे प्रमुख प्रेरणास्थान म्हणजे शिवाजी महाराज. ह्या शिवाजी महाराजांच्या कार्यपद्धतीची तांच्या उदात्त अशा विचारांची आणि तांणी घालून दिल्ल्या वेगळ्या वेगळ्या पायंड्यांची याद आणि तांची प्रेरणा सतत फुडले पिढयेक मेळत रावची. गोंयांत प्रशिक्षणाच्यो साधन सुविधा जाय तश्यो नात म्हूण गोंयचे एथलीट्सांची सदांच परवड आसता. मात अशें आसूनय 24व्या पश्चिम विभागीय एथलेटीक सर्ती वेळार गोंयच्या एथलीट्सांनी बऱ्यापैकी कामगिरी केल्या. ह्या फुडें मडगांव आनी पणजेच न्हय वेगवेगळ्या वाठारांनी सिलेक्शन ट्रायल घेवपाची येवजण गोंय एथलेटीक संघटनेचो सचीव मारियो मोरायसान उलोवन दाखयल्या. गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या कांय उणावाचेरय मोरायस उलयलो. There are some shortcomings from the part of the association and also from the part of the Sports Authority of Goa. I am saying Sports Authority of Goa, it is unfortunate and really sad to say, since liberation 50 years have passed but still we don't have a proper synthetic track for our upcoming athletes. I remember when I was taking part in athletics in 1986, even the same problem I was facing. Of course, the main difficulty which we were facing and which you all are facing now is the absence of the synthetic track, which definitely I think if it is done in Goa by the government, which they are promised to do. There are a lot of difficulties now, even our selection when we are doing, sometimes there are shortcomings in that. I say this because I feel that only when we call for selection, some of the athletes from far away areas, they find it difficult to come here. So it is not the fault of the athletes, but it is the we have to see the administrators, organizers, how simple we can make for the athletes to attend the trials and how simple it will be for them to give the trials and give a better performance. So last time when we had selection trials here at Kampal ground, many athletes were complaining about the facilities. I know the track is in the absence of the track. Those days it was raining also and the track was muddy. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Go ahead, celebrate with Monjani's